कुठं जाऊन बापा एकटाय झाल्या तुझी विचित्र ज्ञानी अर्था दिनवाशी काळजा गीता गाथा सर्गी जेवणात वाटो आम्ही घेता कुठं आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू बरे बापा तुझे कृपेन संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर माता विश्वासा कुठं आमचे तुझ्या मोगान सदांच तू बरे बापा तुझे कृपेन संगी भेटयता अर्गा बलिदान स्वीकार तू कर माता विश्वासा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे पासून मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भावांनो आणि भयणीनो पास्का काळाच्या संतोषान आमी आसा आणि जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या परबेक तयाराय करून आमी आसा हो व्हरतो संभ्रम जेजूचो साक्रिफीस पास्कांचो साक्रिफीस मरणा आणि जिवनपणाचो आमी भेटोवच्याक ह्या देव मंदिरांत आसा आणि प्रत्येक जावन धन्या देवाक अर्घां दिवच्याक हे जिवीत हे आमच्या भावा बॅप्टिस्ट आणि तशेंच भयण जुलियाना तांकां दिल्ल्या खातीर आमी तांचे पासून धन्या देवाक अर्घां दिवच्याक सांगतास लग्नाची फाटलीं 60 वर्सां संतोषान कुटुंबा सांगता जिवन आदर्श पती आणि पत्नी जावन आदर्श बापूय आणि आवय जावन तांणी तांचें जीवन सरलां जायत्यांक ती आदर्श जाल्यांत आणि जायत्यांक तांणी मार्गदर्शन दिलां आज तांच्या ह्या जिबलेवाच्या संदर्भार तांचेर देवाची दराळ आशिर्वादान देवन येवं दी देव तांकां बरी भलायकी आणि तशेंच उतर प्रायेचे थोडे खस ससूंक बोळ आणि गटाय तांकां दिवन सांबाळून दी म्हणून तांचे पासून आमी ह्या बलिदानांत मागया सम्याचे हे बलिदान आमी सर्वांनी पवित्रपणान भेटोवच्याक आमचे उणेपण आणि आमची अस्खतकाय वळखून घेवूं सम्याचे आणि एकामेका लागचे बोगसणे मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तणान उसारून वायट आदारून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं भटकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून पर्यंत सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो सोम्या काकुळट Krista kakult Krista kakult Somia kakult Somia kakult महिमा देवा मुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा
सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सौम्य जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्फुरता, सौम्या देवा दैवाचे शये, तू संसाराचे पाप करता, आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमचे मागणे मारून घे, की त्या पवित्र संगती देवा बापाची महिमे, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा सर पदवेदार बापा बॅप्टिस्ट आणि जुलियाना या पती पत्नीच्या लग्नाच्या 60व्या वार्षिक दिसा ताणी जिवितांत आणि बावार्थांत लानवड केल्या भुरग्यां बसत आणि ह्या 60 वर्सांनी एकवटान जियेवन ताणी केल्ल्या बऱ्या करण्या पासून आमी तुका दिन वाजताव आणि तांकां कणवळायेन पळय म्हूण मागताव. जशें तुवें तांच्या मोगाची पयलीं फळां लग्नाच्या वर्त्या संस्कारा वरवीं पवित्र केली, तशेंच तांच्या उतर प्राय पळाबरीत कर. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूताची त्या पुस्तकांतल्या वासात अशें आसता. एक राती दर्शना मुखांतर सोम्यान पावलाक म्हळें, भियेनाका, उलय, वगो रावो नाका, हांव तुजे सांगता आसां आनी कोणाच्यानी तुका बदक करूंक सांगचें ना. कित्याक म्हजे म्हणले 10 जण ह्या शारांत आसात. अशें पावल कोरिंतांत 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतलो. पूण गल्लियो आनी आकाइयान रोमाचो अधिपती जावन आसता दुदेव सगळे सांगाता मेळोन पावलाचेर उपराटले आनी ताका धरून नितीसलाक ओडून व्हरून गेले आनी ते म्हणाले, हो मनीस नियम शास्त्राक विरोध जाल्ल्या रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवन तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो दुदेवांक सांगी लागलो, दुदेवानो, खंयची अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सस्तीकायेन कान दितो आसलो. पूण ह्या शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियम शास्त्राक संबंध जाल्ले सवाली जाल्ले निमती तुमीच ते इत्यार्थ करून घेया. तस जाल्यार संगतीनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितीसलांतले भायर केले. तवळ तांणी सकळांनी मेळोन सोस्तेनेसाक सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितीसला मुखारच ताका पुपयलो. तरी पूण गल्लियोन ह्या खंयच्यायची लक्षाक दिली ना. पावल आनीक 10 दीस कोरिंतांत रावलो
उपरांत भावांक आदेवस म्हणून प्रिसिल्ला आनी एक्विला सांगता तारून जण सिरिया गेलो. केंक रेपावतास ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले, कित्याक तशी ताची आंघोळ नाशिल्ली. देवाचें उतर हें. आजच्या राती एक व्हडलें कार्य जावंक आसा आनी तें कार्य जावच्या खातीर हांव तुका घेवन वचून आसा. आनी ती मिणमिणची वात म्हणा लागली, हांव कितें करूं शकता? हांव इतली ल्हानशी वात म्हजे थंय कसले व्हडली कामां करूंक जातात? पूण वाटसर म्हणा लागलो, तें तुका नाका, बऱ्या तरान जळ, कितलें तुका जळोंक जाता तितलें परजळीत जावन तूं जळ आनी उरिल्लें काम तें जातलें. आनी वात म्हणा लागली, जायत तुवें सांगिल्ले पर्यंत हांव परजळीत जावन जळटा. आनी मुखार सून गेलो वाटसुरी, त्या वातेक काडून गेलो आनी वात पळोवन तासा कितें जाता काय, खंय वेता काय म्हूण पळोवन आसली. अशें आसता दवरिल्ली एक व्हडली उंचायेची निसण आसली. त्या निसणेन तो सोडलो आनी थंय वेता आसतना तो वातीक म्हणा लागलो, आयच्या राती सागोरांताच्या जायत्या तारवांक आमी उजवाड दाखोवंक आसा. आनी वात म्हणा लागली, इतल्या ल्हानशा मिळमिडच्या उजवाडांत खंयच्या तारवाक हांवें वाट दाखोवंक जाता? परत तो म्हणा लागलो, तें तुका नाका, कितलें परजळीत जावन जे तुका जळोंक जाता तितलें परजळीत जळ. आनी वात जायत म्हणा लागले. आनी वो वाटसोरी सोडलो 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 वयर तें एक व्हडलें बाणालें दवरलें, तातूंत तेल दवरलें आनी हाणें ह्या मिणमिणच्या वातींत त्या तेलाक उजो लायलो आनी इतलो व्हडल्यान प्रकाश बारीक जावन तो उजवाड सगळ्या सागोरांत आसल्या तारवांक दिसोंक लागलो. आनी त्या काळख्या रातीर त्या सागोरांत आसली तारवां सगळीं तडीक येवन सुरक्षीत तरान रावोंक हो उजवाड फावो जालो. ल्हान मिणमिणची वात पूण बऱ्या तरान प्रकाश बरी जावन ती जळ्ळी आनी उपरांत त्या वाती द्वारे कितलो व्हडलो उजवाड येवन कितले बरा कारभार ते करूंक शकले. 60 वर्सां पयले ल्हान काजारी मिणमिणचे जिवान आराम केल्ले बॅप्टिस्ट आनी जिल्लीबाई आज भोव वापरपाय तरान प्रकाश बरीत जावन वज्राचो परजळ दिवंक ती सकल्यांतर ताका कारण जावन आसा देवाची वर्ती महिमा प्रगट जावच्या खातीर. देवाची वर्ती महिमा तांच्या दोरी आज प्रगट जाता आसतना तांकां दिल्लो वर्तो जिविताचें देणें देवान ते वर्त्या तरान सांबाळूंक तांकां आपोवणें दिल्लें. तें तांच्या जिवितांत लग्न मारिपात अपुरबाय तरान तांणी सांबाळ्ळां. तुमच्या ह्या बागी दिसा बॅप्टिस्ट आनी जिल्लीबाई तुमकां रास रास उल्हास देव तुमकां वर्त्या भलायकेन सांबाळून दी. अपुरबाय तरान तुमचो एकवट आणखी धीर करून दी. आणखी जायतीं वर्सां त्याच एकवटान जियोंक तुमकां तो फावो करून म्हूण आमी मागता आसतना आयच्या तुमच्या संभ्रमा दीस आनी आयच्या वचपाक लागती जावन म्हाका एक सवाल उदेल्लें जावन आसा. देव आमकां यशस्वी जोडूंक आपयता गी. देव ताच्या भुरग्यांक यशस्वी जोडूंक आपयता गी. आमी अशें पळयलें जाल्यार हर एका भुरग्यान देवान रचिल्ल्यान ताका यशस्वी जोडूंक तो आशेता, ताणी बरें करी जाय म्हूण तो आशेता. पूण बायबलांत आमकां यशस्वी विशयांत चड आयकोंक मेळना, ताच्या बदलाक फळ दिवच्या विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा आनी तसो उल्लेख केला. आयचो वांजेलो जुवांसो जावन आसा हांव दाखवाल आनी तुमी पांटे. हे जेजूचे वर्ते उल्लेख आमकां यथेश्ट मापान प्रतिफळ दिवच्या खातीर मात्र न्ही, आमच्या जिवनांत प्रेरण जावन आमी जेजूक लागीं सरूंक आमकां आदार दिता. तर जेजून हे उतरां केदळां सांगली ताचे अकरेचें संभाशण ताच्या लास्ट सपर म्हळ्यार त्या निमाण्या जेवणाच्या उपरांत आपल्या शिसा सांगता तो आसतना ताचें संभाशण जावन आसलें. ताच्या शिसांनी कितें करी जाय म्हणलें, आमी एक बिझनेस घालें जाल्यार तें बऱ्या तरान मुखार येत जाय म्हण आमी चिंता. एक योजन कार्य रुपी जाता आसतना तें संपूर्ण एक पाव जाय तें बरें जायचें म्हण आमी चिंता. तेच बरी देवाच्या भुरग्यांनी बरें करी जाय, बरें फळ दी जाय म्हण देवाची इच्छा जावन आसा. ह्या
जोच्या वंजाला 15व्या अध्यायात 8व्या वळीन तुम्ही पळयलें जाल्यार तुम्ही यथेष्ट फळ दिवन म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दिल्यांत म्हज्या पापाची महिमा परगट जातात म्हणटा जेजू. देवाची महिमा आमी पळभरीत करच्याक कसलें फळ देव आमच्या जावन आशेता म्हणलें आमी पळोवया. आमी एक झाड लायल्यार तातूंत बरी रुचीक फळां जाय आणि जायतीं फळां जाय वेगळीच फळां जाय म्हण ताका उदक वता ताका ईट घालता आणि त्या प्रमाणे जायते फळ आमी आशेता. आणि आज आमी फळां बरी जावच्याक जेजून आमकां आपोवण दिल्लें आसता. गलातकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 22 वळेर आमकां आत्म्याची फळां भोगूंक देवान आपयल्लें जावन आसा. संपाल म्हणटा त्या आत्म्याची फळां यथेष्ट मापान तुम्ही बघच्याक ती फळां पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ली त्या बरीत आमी आमचें जीवन करच्याक आमकां आपोवणें आसा. मोग, समाधान, सोश्टिकाय, दाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, उदारपण, सादेपण, मानसुगी, स्वादमन आणि निष्काळपण हे आमी जियेत आसतना तेच पवित्र आत्म्याची फळां बरीत आमी जातल्या आणि यथेष्ट फळ दिवचे रूख आणि झाडां आमी जातल्या. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार कसलें फळ दिवच्याक देव आमकां आपोवणें दिता आणि आशेता. मातेव सुवांजल 3 अध्याय 8व्या वळेर फळां पश्चाताप पावचें, खालतेपणाचे जिवन जियोवचें, देवाचेर होंदोन जियोवचें आणि जो कोण देवाचेर होंदोन जियेता तो देवाची महिमा परगट करता. त्या खातीर आमकां आपयला त्यास वर्त पश्चातापाच्या जिवनांत देवाक काळजां जियोवंक. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार फळ जावप तरेचें. खंय आमकां लाय लागी थंय आमी फळां बरी जावच्याक थंय आमची पाळां रोंबोवच्याक मात्र न्ही आसता परमळीक जावन स्वाद दिवच्याक आमकां आपोवणें दिलां. जावंक पुरो आमी आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आणि वावराच्या जाग्यांनी यथेष्ट मापान फळ दिवच्याक आमकां नेमला. तुम्ही बरी आवय बापाय जावन सोंपतना फळां बरीत आणि देवाक महिमा दिवंक पावतल्यात. तुमच्या देखी बरीत आणि एकवटीत जिणेंत बॅप्टिस्ट साब आणि जिलीबाई तुम्ही तुमच्या कुटुंबाक सांबाळिल्लें जावन आसा. तुम्ही तुमचो एकवट लग्नाचो एकवट मरा पर्यंत म्हणली दिल्ली ती भास अजूनही तुम्ही वर्त्या तरान सांबाळून आसात. तुमचे देखी बरी जीवन हेरांक प्रेरण दितना देवाची महिमा परगट जातली, देवाचें वर्तेपण परगट जातलें. त्या खातीर देवान तुमकां बऱ्या तरान नेमला आणि राखला आणि पोसला. तुम्ही तुमची धांव इनाम जोडच्या खातीर धांवून आसात आणि खंडीत जावन यशस्वी दितलो तोच देव आणि त्या प्रमाणे तुमकां सांबाळटलो आणि तुमच्या धांवणेंत तुम्ही देवाची महिमा परगट करतात. आमी कशी बरी फळां दिवचे हे एक सवाल आमकां उदयता. कसलें फळ दिवचें, कसलें फळ देव आशेता आणि आतां बरी फळां कशी दिवची. 3 तरान आमी फळां बरी जावेत. पयलें इंग्लिशान म्हणटा हॅव रूट्स, तुजी पाळां. फळां बरी जावच्याक पाळां आसोंक जाय. एक रूख पाळनातल्यार तो सुकता आणि तो फळ दिवंक शकना. त्याच प्रमाणे आमी जेजू थंय एक जावन रावता आसतना चवथो वळ तुम्ही आज पळयलें जाल्यार तुम्ही म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशें म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक शकचे नात. यथेष्ट मापान पवित्रपणांत आमी भरता आसतना पवित्र जिणी जियेत आसतना देवाचें उतर आमी आमच्या जिवनान भरून दवरनो. त्या प्रमाणे देवाचे उतराची नियाळ आमी करता आसतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आसतना आमी फळां बरी जावंक जाता. आमची पाळां बावडताच्या वर्त्या गुणायक आमी व्हरोंक जातात आणि त्या प्रमाणे बावाडत वाडटा आसतना पवित्रपण वाडता. ते बॅप्टिस्ट आणि जिलीबाई तांच्या जिवनांत जायते मागण्याद्वारे ती देवाक लागीं सरल्यात. मागण्याद्वारे तांचे जीवन तांणी फळां बरीत केला. मागण्याची पाळां तांणी रोंबयल्यांत. दीस वेता तांची पाळां ती रोंबोवंक तांकां ही 60 वर्सां सांगाता रावंक देवानंत आदार दिला. तुम्ही यशस्वी जोडूंक जाय
म्हणून जायत्या जाणांक तुमकां बघता तर यशस्वी आमकां मेळटा टू बी सक्सेसफुल. जोशुआ पहिलो अध्याय 8वी ओळ ह्या विशयांत बऱ्या तरान आमकां सांगता. यशस्वी जोडूंक तुमकां जाय, तुमचे जीवन फळभरीत करूंक जाय. ऐका हे उतर. धर्मशास्त्राचे पुस्तक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर दवर. तातूंत बरयलां तुवें सत्रायन पळचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले. पवित्र पुस्तकांत असले ते उतर दीस आनी रात ध्यान कर. त्या उतरा प्रमाणे चल. त्या उतराचो सार समजून घे आनी तुज्या काळजांत तसले उतर बर. आनी ते उतर भायर येता आसतना जायते फळां दिवंक आमी शकतले. आमचे जीवन फळां बरी जातले. दुसरे कसे आमी बरे फळां दिवंक साध्य जातले म्हळ्यार सवन बेंडचे. आयच्या वाचपान आमकां पळोवंक मेळटा फळ दिवच्या खातीर सवन बेंडतालो. आनी सवन बेंडता आसतना कितें जाता, सवन बेंडचे आमकां उणें फळ दिवच्या खातीर न्हय, कितेंय फळ दिनातल्या वेळार एक रूख आमी सवरता कित्याक आनीक बरें फळ दिवच्या खातीर. जांक बरो कश्ट, जांक बरो पिडा, जांक बरो तेंते सवा, जांक बरो समस्या हे येताना आमी भिवची गरज ना. समजून घेवचे देवाच्या उतरां मारिपात. जोच्या वांजालाक आमी लग्न केलें जाल्यार सवन बेंडता आसतना तोंडें दुखता. तितलें सुलाभ न्हय, सलीस न्हय, पूण आमी धैर्यसाणी नासतना बरें फळ दिवच्या खातीर आमकां सवरता आनी त्या प्रमाणे आमकां नितळ करता आनी संभ्रमीत जिवान जिवंक देव आमकां आपोवन व्हरता म्हणलो उल्लेख आमी समजून घेवन सवर बेंडता आसतना हेच कुटुंब बॅप्टिसाम आनी झिलीबाई जायते पर्यंत ताच्या जिवनान कश्ट आयिल्ले. फामाद टायलर तो जावन आसतना तेच्या पयले ताचे कृषी जावन जीवन करता आसतना जायते कश्ट आसले. भुरग्यांक व्हड करूंक, भुरग्यांक शिकप दिवंक, भुरग्यांक बऱ्या वाटेन चलोवंक. आनी ताणें ते कश्ट आयले म्हण तो भियोंक ना. ते कश्ट सगळे ताणें साकले. कोरोना वेळार त्या दोनाय ह्या जोड्याक हांव बऱ्या तरान जाणा. बॅप्टिस्ट साब आनी झिलीबाई जायते बडी बॅप्टिस्ट साब तेच्या वोंटांनी केदाळे तो मिठयो मारनत आसता. कितें तो मिठयो मारता, ताच्या वरती जीवन त्या देवान ताणें घेतलें. कश्ट येता आसतना तो भियोंक ना. त्या कश्टांक पूड करून ते कश्ट तो साकता आनी देवा सांगात एक जाता. आनी ह्या खातीर देव सवन बेंडताना ताणें ना म्हणो ना. त्या खातीर यथेश्ट फळ दिवंक ती सगळ्यांत अकरेचे नितळ जावचे. आमी नितळ जावंक जाय. नितळ काळजाची आनी बऱ्या मनाची जावंक जाय. स्वता खातीर कितेंच करूंक हे जोडेन तयार. एकवटान जियोंक केन्नाच ताणें उणें केलें ना. दोगांय जाणां सांगाता मागतालीं, सांगाता जेवतालीं आनी तांचें कितेंय सिक्रेट आसा बळें ती कोणाकय सांगची ना. तांच्या भुरग्यां सयत ती सांगनात. कित्याक ती लव बर्ड्स बरें भितर वचून उलयतालीं, भायर येतालीं. त्या कुडांत कितें उलयल्लें आसा बळें तें तांकां दोगांक आनी देवाक मात्र गोत्त शिवाय दुसरें कोणाक तें कळीत जायना. तसलें अपुरबायचें जिवन बॅप्टिस्ट साब आनी झिलीबाई तुमी जियोवन आसात. मेलपंक्त तुमी आमकां आज जायत्या जाणांक हें जिवन कश्टाचें मारता आसतना वज्रलो उत्सव आचरण करची तुमी आमकां दितात एक आदर्श जिवन. तें जिवन तुमी जियेत आसतना देव सदांच तुमकां सांबाळून दी. सदांच तेच्या वाटेन काळीज नितळ कोणातय कांयच वायट ती दवरची नात. हर एका वेळा तांच्या घरांत गेल्यार हर एक लेगीत जागो आसा. घरांत मात्र न्ही, तांच्या काळजांत व्हरतो जागो आसा. तसलो व्हरतो जागो तांणी दिवंक कारण इतलेंच सोम्यान आमकां जायतें बरेंपण केलां. तें बरेंपण उदारपणी आमी दाखयतले. हांव तें जावन आसा आत्म्याचें फळ. आनी आत्म्याच्या व्हरत्या फळांनी फळां बरी जावच्याक देव सदांच तुमकां सांबाळून दी, बरी भलायकी दिवं दी. वज्राळी आसले भांगराळी जावच्याक सोम्याचे व्हरते आशिर्वाद आमी मागया. चड आनी चड मापान चड व्हरत्यापणांत तो तुमकां सांबाळून दी. वज्रां, मोतयां, भांगार, रुपे हे सगळे ह्या लौकीक संवसारांत आमकां दिसता. पूण बरें जिवीत वज्राळें करण आनीक सत्यीक मापान फळां बरी जावच्याक सोमी तुमकां, आमकां, तांकां हर एक लागी आपणे दिता. ते आपण आमी घेवया आनी चड आनी चड मापान देवा ते आमची पातयेनी, देवा ते आमचो मोग
आम्ही वाडया आणि सडया भावार्थाची गुंडाई आम्ही बघया. आमेन. आता मध्य आशीर्वाद करची रीत. डेट तरी येते जिल्ली पाहिजे. सर्वेस्प्रा देवा 60 वर्सां आदीं बॅप्टिस्ट आनी जुलियाना हांकां लग्न तूं एक पोट येयली आनी 60 वर्सांनी मोगान विश्वासपणान समर्पणान तांची लग्नां जिबीत जियेल्या तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्यो मुदयो ती एकामेका घालता आसतना असो मोग आनी विश्वासपण आनी समर्पण सडय आनी वाडय बऱ्या भलायकेन तांकां बर म्हण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात. आमेन. उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप आमच्यो गरजो सदांच तो सुदारसिता आमकां सर्गींच्या वाटेन तो आपोवन व्हरता. ह्या खातीर आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी सोम्याच्या पांयां दवरया. तुमची जबाब. मोगाळ बापा आमची मागणी आयक. मोगाळ बापा आमची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारान मोगाचे आनी एकवटाचे रास स्थापीत करच्याक तुवें बघून बापा साहेबाक बसपांक आनी धर्मीक भाव भयणीक विंचलाय. तांकां आनी प्रत्येक जावन आज मिसाचे बलिदान भेटोवच्या प्रधान याजक बाप रिचर्ड कुएलो आनी सहा पेटोवणी करच्या सव्यासकांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां वत. तांच्या वावरान तांकां तूं आदार दी आनी तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान सदांच एकवटीत दवर म्हूण मागता. मोगाळ बापा आमचे मागणे आयक. फाटल्या 60 वर्सांनी बॅप्टिस्ट आनी जुलियाना बापा आनी माय हांचे लग्न बांद पवित्र लग्न अभ्यासा वरवीं थीर दवरून तांचे मदलो मोग पवित्र करच्याक गोडसाणेन बदलाय आनी विश्वासीपणान आनी सतानितीच्या वाटांनी चलोवंक आदार दिल्ल्याक आज तीन तुका अर्गां दिता आसतना तांच्या मुखल्या जिवितान तेच गोडसाण तांचे सवय आसूं आनी तुज्या कृपेन आनी आदारान तूं तांकां बर म्हूण मागता. मोगाळ बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी बॅप्टिस्ट आनी जुलियाना बापा आनी माय हांच्या 5 जाणां भुरग्यां खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर तांकां तुज्या बेसावांनी बर. तांणी एकामेका सांगाता जियोन आनी तांची कुटुंबां आदर्श कुटुंबां जावंक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. मोगाळ बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी सर काजारी जोड्यां खातीर तांचे थंय मोग आनी विश्वासीपण रास करूं आनी लग्ना जिवितान दिल्ली पास तांच्या जिवितान सदां पाडून बरी देखी बरीत जिणी जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. मोगाळ बापा आमची मागणी आयक. सदल्या कुटुंबाच्या सब सान्यां खातीर मागता तांकां सासणीक जिवीत तूं लाभय आनी तांचे आदर्श बरीत जीवन कुटुंबाच्या सब संद्यांक एक देख जावन जियोंक आदार जावन दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा आमचे मागणे आयक.
ह्या एवकरिस्ताच्या मसाबावरी जमलेल्या कुटुंबाच्या सर्वसान्यांचेर इश्टांचेर वाड्याच्या आणि शेजाऱ्यांच्या सर्वसान्यांचेर तुझी विचार आशिर्वादां वत तांणी सर्वांनी एकवटान आणि माया मोगान जिवंक तुझी कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा आमचे मागणे आयक. वैयक्तीक गरजां खातीर सांगातास आमच्या राष्ट्रांत आणखी पार्लिमेंटरी चुनावण जावंक साबार जाग्यांनी बाकी आसा. योग्य अभ्यर्थी विंचून येवन बरो सरकार ज्या त्या ती सरकार आमकां फावो जावच्याक आमी आतां मौनपणी मागया. सर पदेदार बापा, हो आयचो संभ्रम आचरण करूंक हे आमच्या भावा आनी भयणीक आनी तांच्या कुटुंबाक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच आमकां सर्वांक आमच्या अस्कतकायांतले निवार आमकां सवरून बेंडून नितळ कर आनी सदांच तुजे थंय एकवटान आमी जियोवच्याक आमकां तूं तुजो आदार आनी सांगात लाभय. हे मागणी आमी करता तुज्या सुपुता जेजूचे नांवी. आमेन. Page number 125, C66. Vidi samuraya bapa kani ko hadu undo ani wine bete tau astu kamogan सर्व आमची भक्ती पडी तुका अर्पिता तुझ्या मोगान पेले सेवेंची येवका शेता विधी समोर आयल्या बापा काणी को हाडून उंडो आनी वायन भेटयता आस्तू का मोगान सर्व आमची भक्ती पडी तुका अर्पिता तुझ्या मोगान पेले सेवेंची येवका शेता स्वीकार कर बापा काळीची आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तूं आमकां देणी सर्गीची पवित्र करचिनी तुजे भजेची स्वीकार कर बापा काळीची आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तूं आमकां देणी सर्गीची पवित्र करचिनी तुजे भजेची म्हज्या भावा भयणीनो, आमी भेटोवचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, बॅप्टिस्ट आनी जुलियाना पती पत्नीच्या वज्रोत्सवाच्या पासत हे दिनवासनेचे बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी इतलीं वर्सां मोगान आनी विश्वासपणान एकठांय एकवटान जियेल्ल्यांक त्याच मोगाच्या एकवटान सांबाळ क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकाणोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. सर्वेस्पर तू सर्व आणि संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सगळी तुका जय जय, ओ सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय जय, ओ सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतले पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचे हें रगात पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करा. बाबार्थ सोगूट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनः जीवन पाव आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणाची बांदपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागतां. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती भाग्यवान जुजत पती भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मतीन दवरनो ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय समाधान आनी संतोष आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळकर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळकर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जेजू आमचो सोमी आनी सोडवंदार. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयला. आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. Page number 187, D82. सोन्याच्या जेवणा वाटेली जाव्या ताची कुडरग भावार्थान सेव्या. मोगा सेवेची जिणेची येव्या आख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. मोगा सेवेची जिणेची येव्या आख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या. सर्गी पैणाची व्हॉट्सअप करताना सर्गीच्या कानात घटाय सोडूया. जिणे कुरिस्के बेटा काढताना जीवन क्रिस्ताता भरवसो सोडया. जीवन क्रिस्ताता भर
दिव्या मोगा सेवेची जिणेची व्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या वाटेली साव्या ताची कुर्रग बावटा सेव्या मोगा सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या मोगा सेवेची जिणेची येव्या अख्ख्या संसारात ताका साक्ष दिव्या काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणे तुका जेजू हरसून अर्गां दिता सोमी देव मोजो सोडवणदार मोजो आयलाय मोजे गरी जावन सैरो पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मोजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणे तुका जेजू हरसून अर्गां दिता मेजूंक जावचें ना तुजे सर्व उपकार राखताय म्हाका सदां तूं मोगान भक्तीन मागता हांव जामून तूं उदार जीवन मोजें दुनिया कर्णंदन काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणे तुका जेजू हरसून अर्गां दिता प्रार्थया प्रीतीच्या बापा ह्या पती पत्नी बॅप्टिस्ट आणि जुलियानाक इतली वर्सां एकवटान तुवें सांबाळलेली देखून आनंदान आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला तांच्या उतर प्रायेन तांकां सांबाळ आणि संवसारांतले तांचे दीस बरतस संवसारांत जोडलेल्या एकवटाचो सर्गींच्या सुखांत संपूर्ण फळ बगूंक तांकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं
आमेन. वसोने या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयकन बसा. Today is a great day to rejoice, celebrate, and thank God for all the blessings showered on Ma and Papa all through their journey of married life for past 60 years. On behalf of Dikuna family, I would like to extend our heartfelt thanks to each and every one of you for your valuable presence here today. First and foremost, we express our gratitude to Reverend Father Richard Coelho, the main celebrant of today's Eucharist, Reverend Father Richard Quadras for his meaningful homily, and all the priests who joined in breaking the bread for us and praying for Ma and Papa. We are immensely grateful to all the religious sisters of various congregations for joining us in thanksgiving and celebration. Your presence today has given us great joy. A special word of thanks goes out to the Generalate and Provincialate team of Bethany Sisters. Our sincere thanks to Reverend Father Vincent Montero, the parish priest and the assistant priest of St. Sebastian Church, Bendur, for their help and support. We would like to thank the choir members for their melodious singing that helped us in raising our hearts in prayer and doubly praise the Almighty. Thank you, dear family members and friends. I request you all to join us for the celebration and fellowship meal in the church hall. मुखेल कार्ये ओडल्या हॉलांत आसतले. सर्वांनी गळाई करीन आसतना हॉलांत सांगाता मेळचे. मगाच्या भावांनी आणि बहिणीनो, फिरगज विगार आणि सहायकांच्या तर्फेन आणि हांगासर सहा बेटवणी केल्या सर या जंगाच्या तर्फेन आणि म्हज्या तर्फेन श्रीमान बॅप्टिस्ट आणि सशंत श्रीमती जुलियाना तुमकां आमी रास रास उल्हास पटयता. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर मागता आणि आमकां आपण दिल्ल्याक आमी आभार मागता. प्रत्येक जावन म्हाका हो अवकाश दिल्ल्या फिरगज विगाराक आणि बॅप्टिस्ट आणि जुलियानांचे कुटुंब, मॉली आणि कुटुंब, रॉनी आणि डॉनी हांचे कुटुंब आणि तशेंच सिस्टर जशिंता आणि स्टॅनी आणि कुटुंब तुमकां उडास आसतले. 25 वर्सांचो जुबलेव सचा गोड्या मोजा नामांतुका मोरवोसचा माय मोय्याचे धुलो प्राणी चेरना तुझा लागता माई माय मोय्याचे धुलो प्राणी चेरना तुझा लागता माई मोगाळ पुत्रा सोवे आकार मोरी आशीर्वादी आमकां San Sebastião, विनंती कर. भगवान कुर्सीचे गुरुवे, देवा आमकां आमचे देवा, आमच्या दुश्मनांतले, बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.